जेजू आमच्या सोम्याक सोडय आमकां पातक्याक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या देव या बदडा सवाकच्या मनशाकुळा नासाके दीत सोडी नाका ये जेजू आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्याक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या न्हू जुदेवांक एलिया महान प्रवादी जावन आसलो. ते ताच्या येण्याक अत्रेगन रावताले. आयची दोनी वाचपां आमकां एलिया येदोळूच स्नान दातार जुवांव रुपार येवन जाल्या म्हणल्या विशीं समजणी दितात. जुवांवन सोम्याची वाट तयार केली तर आमी क्रिस्त येण्याच्या काळार आसतना आमची काळजां नितळ दवरून ताच्या येण्याक आत्मीक तयारी करूंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. तशेंच आज भाऊ जॉन फालेरो ताचो जल्म दिवस आचरण करता आसतना सोमी जेजू ताचेर आनी ताच्या कुटुंबाचेर दराळ बेसावा वचूं दी म्हणून मागया. मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या मिसाच्या बलिदानात पावत बरी वांटो घेवच्याक आमची काळजां आयतीं करया. खालत्या काळजान सांगत आमी म्हणया हांव पातकी सर्व पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन संवकार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराच्या लागीं विनंती करून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. Somiaka klutka klutka Somiaka klutka klutka Kristaka klutka klutka Kristaka klutka klutka Somiaka klutka klutka Somiaka klutka klutka. प्रार्थोया. सर्व पदवेदार देवा उजवाडाच्या बापा तुझे महिमेचो परजळ आमच्या काळजांनी उदेसो कर आनी रातीचो सगळो लोक काळोख पयस करून तुज्या एकल्याच पुताच्या येण्या वरवीं आमी उजवाडाची भुरगीं म्हण दिश्टी पडशी कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना.
आमेन. सिराकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. त्या दिसांनी एलिया प्रावदी उज्या सारको उठलो. ताचें उतर सुडी सारकें जळ्ळें. ताणें तांचेर दुकळ हाडलो आनी आपले उर्बेन ताणें तांची संख्या उणी केली. सर्वेस्पराच्या उतरान ताणें मळब दांपलें आनी 3 फावटी उजोय सकल हाडयलो. एलिया, तुज्या आजापांनी तूं कितलो महिमेवंत. आपूण तुजे सारको म्हूण कोणाच्यान बडाय करूंक जायत. उज्याच्या भोवऱ्यान आनी उज्याच्या गोड्यांनी ओडलेले गाडयेन तुका वयर उबारून व्हेलो. देवाचो क्रोध जळचे आदींच शांत करूंक बापायची काळजां आपल्या भुरग्यां वाटेन ओडूंक आनी जाकोबाच्यो कुळयो पुनर्स्थापीत करूंक नेमलेल्या काळार आयतो आसूंक तुका निर्मिला म्हूण बरयल्लें आसा. जाणी तुका पळयला आनी जी मोगान मेल्यांत ती सुभागी. कित्याक आमकांय खरेंच जिवीत मेळटलें. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. देवा, दळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवून लाभतली. देवा, दळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. देवा, इस्रायलाच्या गवळ्या आयक आमकां. केरुबांच्या मदगात सिंहासनार बसलेल्या प्रकाशीत जा. तुजी पदवी तूं उठय. आमचे कुमकेक येवन आमकां जैत लाभय. देवा, दळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. दळबारांच्या देवा, आमचेशी पाटी ये. सर्गीतावन पाटी परतून आमकां पळय. हे तुजे दाखवाले विशांत उगडास दवर. देवा, दळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. तुज्या उजव्या हातान लायलेले दाखवलीक आपणा खातीर ल्हान व्हड केल्ल्या तुज्या पुताक तुज्याच हातांनी बाळगून सांबाळ. तेदवां आमी तुजे सरशिली पयस सरून वेचिनाव. आमकां नव्या जिवान भर. तेदवां तुजी कीर्त आमी गायतल्यांव. देवा, दळबारांच्या आमकां फाटी हाड. तुज्या मुखामळाच्या परजळान आमकां सडवण लागतली. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्याक एक वाट तयार करा. ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा आनी सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतलें. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. सामातेवाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. दोंगरा वयले ते देवून येतना शिसांनी जेजूक सवाल केलें. तर एलिया पयलो येवंक जाय म्हणून शास्त्री सांगतात. कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय एलिया निसाकी येवचो आसा आनी सगळें ताणें तयार करूंक आसा हें सोमाक. पूण हांव तुमकां सांगतां,
एलिया येदोळूच येवन जाला पूण लोक ताका वळखूंक ना आनी तांणी आपणाक जाय तशें ताका चलयलां तशेंच मनशा पुताकी तांच्या तावनो सोसूंक मेळटलें तो अशें उलयलो आसतना तर जुवा विशांत म्हणून तो वळू शिसांक सुम जालें देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भवनांनी पेणीनो आयच्या दोनी वाचपांनी एलिया कोण जेजू कोण आनी जुवांव हांचे मदें कितें संबंद म्हणून विवरूंक प्रयत्न केला म्हणजे पोरनो सल्लो आनी नवो सल्लो हाच्या मदें कितें गांस हांकां कितें संबंद म्हणून आयच्या दिसा आमकां विवर मेळटा जुदेवांक एलिया वर्तो प्रवादी एलिया कसो आयलो कितें केलें आनी कसो गेलो ह्या विशयांत कोणूय जुदेवाक कोणूय सांगची गरज ना कित्याक ल्हान थावन तांकां शिकोवण मेळ्ळ्या एलिया म्हळ्यार कोण आनी हो एलिया परतून फाटीं येतलो मेस्सिया येवच्या आदीं परतून फाटीं येवन परतून लोकांक जागोवन दितलो म्हणून तांकां कळीत आसलें आनी हे 6 जाणां देखून 6 जेजू लागीं विचारतात तूं मेस्सिया जाल्यार शास्त्र्यांनी सांगले बरें एलिया आयला जाल्यार खंय आसा म्हणली सवाल ताची चिंतना आनी जेजू तांकां सारकी जाप दिता एलिया म्हणलो आयिल्लो तो आनी आतां आयला पूण लोकांक ताका वळखूंक ना सिरकाच्या ग्रंथांत आयच्या दिसा आमी वाचप पयलें वाचप आनी थंयसर एलिया प्रवादी कसो आसलो म्हणून ताका एक सर दिवन विवर दिला एलिया उज्या सारको म्हणून सांगला एलिया उज्या सारको ताचें उतर सुडी सारकें आनी उजो ताणें सकला हडयलो आनी निमाणें तो उज्याच्या रथार फाटीं गेलो ताका फाटीं उबारून व्हेलो म्हणजे ताचें येणें ताचें उतर आनी ताचें निर्गमन हर एकी देवाच्या क्रोध विशांत देवा थंय फाटीं परतना जाल्यार कितें जातलें म्हणल्या विशांत चड आनी चड नियाळूंक आमकां प्रेरण दिता आनी हेंच जुवांव थंय आमी पळयता ताचें उतर खडक आसलें एक मार 2 कुडके म्हणले परी ताणें कोणायके सोडलें ना हर एक अन्याय ताणें उखल धरले आनी जिणी बदलूंक जाय पाटी सोम्या थंय येवंक जाय देवा थंय येवंक जाय म्हूण ताणें सांगलें कशें एलिया प्रवादी आयिल्लो तसोच जुवांव प्रवादी आयिल्लो आनी एलिया बरींच जुवांव आपलें मिसांव ताणें केल्लें पूण एलियाक रथार सोडून वचोंक एक अवकाश मेळ्ळो वा ताका देवान फाटीं हाडलो पूण जुवांवक तसलें माग मेळ्ळें ना जुवांवक ह्या संवसारांत हेरोदीच्या हातांत मरण फावो जालें आनी जेजू म्हणटा अशेंच म्हजें थंय घडतलें लोकांक वळखूच मेळची ना तांकां कळचेंच ना पूण आमचें थंय तशें जायना कित्याक शिसांक तें समजलें म्हणून हांगासर बरयलां जें कितें शिसांक समजलें तांणी आमकां उतरावन दिलां आनी आमी आज जाणाव एलिया कोण स्नानीक जुवांव कोण जेजू कोण ही आमकां संपूर्ण माहीत आसा समजणी आसा पूण जायते फावटी ही समजणी निर्लक्षीक वळख जावंक पुरो आमकां गोत्त आसो न्ही गोत्त नासले बरी आमी जियेता जाल्यार आमी देवाचें उतर आमच्या दोळ्या मुखार आसो न्ही तें आमकां फायद्याक पडना तसलें जावंक पावता देखून आयची ही वाचपां आमकां परत कित्याक दिल्यांत गे म्हळ्यार आमकां कळीत ना म्हणून न्हय आमकां जाणवायना म्हणून न्हय एलिया प्रवादी आनी जुवांव प्रवादी हांचें काम कितें म्हूण कळीत ना म्हणून न्हय पूण परतून आमकां सांगूंक आशेतात ही वाचपां की तुमकां जाणवाय आसा पूण हें निर्लक्षेन चिल्लून उडयनाकात कित्याक ही आमकां ससारायचीं जाल्यांत आमकां सदांचीं जाल्यांत वाचपाक देखून आयची वाचपां आमकां परत सांगतात मेस्सिया तुमच्या मोदें आसा मेस्सिया तुमच्या सांगाता आसा ताका वळखून जियेया आनी देवाचो क्रोध तुमचेर खंडीत जावन तो येवचो ना जर हे निर्लक्ष करून आमी जियेता जाल्यार हाचे व्हडलें अनाहूत आमच्या जिवितांत दुसरें गरज ना कित्याक असली जाणवाय असलें उगडापण आमकां दिलां आनी ह्या उगडापणाच्या उजवाडांत आमी चलना जाल्यार आमकां आनी कोणेंगी येवन वाट व्हरूंक साध्य ना कित्याक सोमींच आमचे सांगाता आसा तोच उजवाड जावन आसा
तो आमचो हात धरून चलयता. जर हे आमकां समजना तर आमी ताच्या येण्याक संपूर्णायेन तयारी करूंकय साध्य ना. सोम्या थंय ही उतरां आमकां चड आनी चड प्रेरण दिवन दित आनी फुडल्या दिसांक तयारी करच्याक तोच समय आमकां उजवाड दिवन दी म्हणून मागया. घे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वच म्हजें ह्या उट्या वायना सवें की तूं सोम्या काळीज मोचें कालते बोळे ते तुका कातय ताचे सारके तुझे मोगान तुझ्या तेंब घे सोम्या जीवन मोचे जे म्हाका दिल्ले तुवें ओपून दिता सर्वच म्हजें ह्या उट्या वायना सवें. म्हज्या भाऊ भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. बलिदान आपल्या मानक आणि महिमेक आमच्या नित्य पवित्रच्या आदराक सर्वस्व मानून घे. मोगाळ बापा, सगळ्या काळजान तुजी भक्ती करूंक ही बली आमी तुका समर्पितांव. तुज्या गणित पदवेन सोडवणेच्या वाटेन आमकां चलय आनी तुज्या जिवितांत आमकां अदीक अदीक वांटो दी हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशापूण घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी सासणीक तारणाचें दार आमकां उगडलें. हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतांव तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन निरंतरी आमी गायतां. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. वंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराच्या नांवी येता ताका जय. वंसर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या स्मिय जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक खंयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका देव वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खयात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना एक काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणी खराचें हें रगत पातकांच्या बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत हें वारवतलें, हे म्हज्या उडासाक करात.
बाबडतो सोगोट परगटूया. तुझ्या क्रूसानी पुनर्जीवनपणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवण दारां आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केप्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्ट गती मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसळें तुमकां म्हण पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे माये संगाती सांसू से तिचो पती भगवान दमदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्यात आमी सांगता मेळोन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितां सवस्त काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुज्या उदारका कोळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेका सोम्याची शांती वांटून घेवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही जावन आसा देवाची शेळी. सगळ्या संवसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक पयल्यांत आमी सगळीं सुभागी. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकन्स हांवें
वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सर्गीचे पोषणात्मिक जियेचे दैविक दातांका मोगाने कामचे ती सोम्या देणे तुझे जिविता सोबुंडो तुमका दिता सस्निक जिविताक तुमका अपयता जिविता सोबुंडो तुमका दिता सस्निक जिविताक तुमका अपयता गेया कया अमजाया सर्गीचे मन्नाका दादोसया सोम्यादिकां सर्गीचे पोषणात्मिक जियेचे दैविक निदाता मोगाने कामचे ती सोम्या देणे तुझे. प्रार्थूया. कनवळ्या बापा, तुझ्या देवीक जेवणाच्या बळान पातकांतली आमी सुटो आनी जेजूच्या जल्माचे परबेक आमी उर्बेन तयार जावं ही आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालू. वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धरता. देवाचे वडुकार. कार्मेल साहेबणीचे नव्यान हे भगवंती देवाचे माये आमी तुका कार्मेल माय आनी राणी म्हण बाखणता. आपणाकच चरण दसी म्हण लेखले तुका देवान ताच्या एकल्याच पुताची आवय जावन विसली. जेजून तुज्या पुतान कुर्सारून कळतना आमची आवय जावन दिली. कार्मेल गुड्यार म्हटवशांनी तुका तांची आवय आनी शारोतीन म्हण मानून घेतली. गरजा कांत वेळार ताणें तुका कार्मेलाच्या फुला स्वादीक दाखवले. सर्गींच्या वैभवा देवीक माये कोण ना तुझे बरे बळे मये खतनातल्या उपकारे कार्मेलितांच्या आदारा पाव आमकां ये धैर्य सुकरा म्हण परातले आनी तूं तांकां पावली. आतां हांवें तुका तुज्या भुरग्यांचो हुस्को आसा म्हणल्यार दृढ येणेन आनी थीर परवशान तुजे सरशी आमी येता आनी आमच्यो सर्व गरजो तुजे मारिफात जेजू मुखार दवरता. आमच्या गरजां पासून तुमी मागया. उडासकर ए भोव दयाळी ओंकारी मरिये तुज्या आसऱ्याक दवरलो तुजो आदार मागल्लो तुजी मध्यस्थी सोदलो कोणपणी कुमक मेळनासतना गेलो म्हूण केदींच कोणेंच आयकूंक ना. हे फातीणेन दैरकाण घेवन तुजे कडेन धांवन येता. ह्या उपकारीच्या उपकारी म्हजे माये तुजे कडेन येता. फातकी आनी कांतीच तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्यार देवपुताचे माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका.
पूण तुजे एका कुळतीन म्हजे मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले शमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाश्मी अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये अम्मा पसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले शमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाश्मी अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये अम्मा पसत विनंती कर. नमान मरिये कृपेन बरयल्ले शमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव ही फळ जे कुशीचें जेजू. भगवंती मरी देवाश्मी अम्मा पप्प्यां खाती विनंती कर आता आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कार्मेलाच्या सुंदर राणीये अम्मा पसत विनंती कर. हे भगवंती मरिये कार्मेल कार्मेल राणीये आमच्या वैतून जावन आसता तुवें आमच्या खातीर मागून धाडिल्ल्या सर्व उपकारांक अर्गां दिता. वडापातीन तुजे बेतीन गेल्ल्या सर्वांक कश्टान वरांतली वायट विघ्नांतली तुवें राखलें देखून आनी आमच्या सर्व गरजांनी तूं आमकां एका वैकशी आदार दिवन आयल्या देखून तुका आमी दिवन आसता. ह्या घडये आमी तुजे तसले मोगाचे सेवेचे आनी मागणेचे जिवीत जिवंक प्रयत्न करतले. अशें आमी सदांच तुज्या पुताक विश्वासी रावन सर्गीच्या सुखा पावोवंक आमकां फोव कर म्हूण मागता. तुज्या आनी तुज्या हाती आसलेल्या जेजू बाळकाच्या कृपे वरवीं. आमेन. Monie Krista Maye, Tu amchi mai sergi, Ulo Marta Maye, Ame tuji burgi, Tu amchi mai, Tu amka zai, Tuje sershi Yeta Wignaan varan suka duka Mai tuzo adar magta Wignaan varan suka duka Mai tuzo adar magta Morie Krista Maye Tu amchi mai sergi, Ulo Marta Maye, Ami tuji burgi. Moga putra sove, Amkar Maria Shivati Amkar. Bagin kusaci kurwi nurung kam, stuam, cintas mantli, Babacie, ptacie, ani powitut mencie nawi,